आम्ही पयलींच सांगला ही जी हायवे बांधल्या न्हू हेचेर वॉटर लॉगिंग इश्यू आहा म्हणून थंय उदीक साठवता आनी हे प्रॉब्लेम ह्या गाडयांक कितें हे MVRचे कर्म ह्या गाडयांक भोगचे पडटा. आतां तो पलटी गाडी जाल्या न्हू ती MVR खातीर जाल्या. कित्याक हो इश्यू करसवाडे मागीर पेडे तेच्या उपरांत धारगळी सगळे कडेन हेंच्यांनी हायवे बांदले हायवेक अलायनमेंटूच ना जाले. तूं फास्ट गाडी चलोवंकूच शकना. 65 वयर गाडी चलयची गाडी वॉबल जाता अशी कितें. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार PWD मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेणी पयलीं हेचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. हे आमी परत सांगीत आहा. अरे कर्नाटकान हायवे बांदले, महाराष्ट्रान हायवे बांदले, तेंचे हायवे कंपेर कर आमच्या हायवे बरोबर. कशी पाड घातल्या हेणी ती. हो जोडूंक येयला MVR आपले पोट भरपाक आनी हेंच्यांनी जावंय कसो एका पोसून दवरला. कितें गेल्या वर्सा ती मालप्याची भिंत ते कोसळ्ळी, म्हाकाजनातली भिंत कोसळ्ळी, कुणी तेचेर एक्शन घेतले. हो MVR ब्लॅकलिस्ट जावपाक जावो. ही MVRची कर्म आमचे गोंयकार भोगता. आम्ही डेली सांगीत आसले आणि डेली सांगता की हो PWD कॉन्ट्रॅक्टर MVR जो आसा न्ही रस्त्याचे आज हे उदाहरण SMD चालू आसा PWD ते जेन्ना क्वेश्चन जेन्ना येतले न्ही तेन्ना MVR कंपनीचे आज पासून तेजेर ब्लॅक लिस्टान कित्याक लावून सरकारान घालूंक ना. सर्वसाधारण जे आमचे आज भाव जे हांगा गोंयांत धंदो करता आतां हे एग्जाम्पल आतां कोणाक कितें जावंक ना हें नशीब आनी मेन म्हणजे रस्तो जो आसा न्ही हो नॅशनल हायवेक पडटा. आमी पळोवंक शकता आमी जेन्ना बांदा क्रॉस जाल्या उपरांत आमी कणकवली रोडाक जो वयता थंयसरलें काम ते रस्त्याचें काम आनी हे MVR कंपनीचें काम जमीन आसमानचो फरक आसा. इतकें कांय कळना पूण थंयच्यान खडी वतत येयलेली दिश्टी पडटा. कदाचित गाडी झेल्ली आसतली. उदक बीन साठवता न्हू पुलाचे उदक बीन साठवलेल्या टायमार जर येता आसतना जर उदकान मातशी जर झेल्ली गाडी एकदां रोड गाडी झेल्ली काय परत कंट्रोलान येवपाचें सुद्दां डिफिकल्ट जाता. स्पिडी नासलेली अशी दिसता. स्पीड काय ना आतांच्या गाडयांक स्पीड लॉक आसा तो स्पीड करपाचो प्रश्न येना. तो स्पीड जायना गाडी 55-60 वयर खंयचीच गाडी वचना सगळ्यांका स्पीड लॉक आसा. की हेवी भराप बी अशें कितें आसलेलें अशें ना रेग्युलर बॉडी लेवल भरलेली गाडी काय ना हेवी ओव्हरलोड ना. आमचे रस्ते सारके गाडयो चलोवपाक रस्तेच सारखे ना रस्ते वेगळी आहात म्हणून हे त्रास जातात.